आणि गोयचो सीएम म्हणटा की आम्ही प्रोजेक्ट ओपोज करता खंय हे प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता। सो ही डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर? ही डबल ट्रॅकिंग JSW आणि अदानी खातीर। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर। हांव वेलसांव येयल्लो आणि वेलसांव हालीं हे जे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात हे दादागिरीन हांगासर डबल ट्रॅकिंगाचे काम करपाक सोदता। मॅटर एका वटेन कोर्टान आसा आणि जागो जो आहा तो सारको एक्वायर करूंकूच ना। गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी लोकांची, आणि हे इतले आसतना सुद्धा आयज जो रेल्वे आहा न्हू ती दादागिरी करून आमच्या लोकांक घरान वचून धमकोवन ते आयज ह्या जाग्याचेर डबल ट्रॅकिंग घालपाक सोदता। सो ही डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर? ही डबल ट्रॅकिंग JSW आणि अदानी खातीर, ही कोल लॉबी खातीर, आणि आमच्या गोयच्या सरकारान जे मंत्री बसलेले आहा ते हांकां सपोर्ट करतात। सो हांव आयज आमचे गोयचे जे सगळे एक्टिविस्ट आहा, जे आमचे एक्टिविस्ट भाव आहा, सगळ्यांक अपील करता की आयज आमकां वेलसांव हांगा येवन ह्या गांवांतल्या लोकांक सपोर्ट करचो पडटलो। तांकां जो रोड एक्सेस आहा, तांकां घरांसून भायर सरतलो न्हू जाल्यार तो रोड एक्सेस बंद करून थेयल्लो आहा तेंचो, आणि तेंच्या मेन दाराचेर माती घातलेली आसा। तेंचे कारी घरान आसा, ते कारी तांकां घरांसून भायर काडपाक मेळना, ही परिस्थिती जाल्लेली आसा। थोडेच न्यूज मिडिया दाखयतात, बाकीचे न्यूज मिडिया हे असले गोष्टी दाखयना। म्हाका दिसता सरकाराचो तेंचेर प्रेशर आसा कसो। सो आयज हे डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर? आमी पयलीं सुद्धा हेचेर आंदोलन केलेले, हे डबल ट्रॅकिंग आमकां नाका, हे डबल ट्रॅकिंग कोळश्या खातीर म्हणून, पूण हे सरकार कशेंच आयकोंक सोदिना। आणि गोयचो सीएम म्हणटा की आमी प्रोजेक्ट ओपोज करता खंय हे प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता। तूं तेंच्या दारान